एक एनालिसिस आसा 40% ऑफ आमचें उदक आसा तें नॉन रेवेन्यू आसा. हें कशें टॅप करप, हें कशें फिक्स करप. नॉन रेवेन्यू तुम्ही कसे डिफायन करतात? चोरी काय लिकेज? दोन्ही आसा तातूंत भितर. एक म्हणजेच आमच्या जमनीन भितर पायपां ओल्ड पायपलायन जाले कारणान त्यो लिकेजीस जाता, त्यो जमनीन वता, ते कोणाक फायदो जायना. सेकेंड कितें आसा, उदक वापरता लोक पूण ते मिटरांतल्यान फॉल्टी आशिल्ले कारणान ताचे रेवेन्यू मेळना. थर्ड, आमकां वाटे वाटेक एक तर मिटरा भायल्यान बायपास करून घरान भितर घेतल्या. दुसरी गजाल जावपाक शकता फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, फॉर भाटां लावपा खातीर आनी कितें कन्स्ट्रक्शना खातीर भायल्यान अनऑथरायज टॅपिंग करून हाडले. इल्लिगल पायपाक मेन लायनीकच बुराक मारलो, ताका आपल्याली पायपलायन बसयली, ती कोणाक कळना. ह्या सगळ्या प्रकारां भितर सादारण ते 40% उदकाची आमी जर एक खूब जाले 1000 जर आमी प्रोड्यूस करता ट्रिटेड वॉटर, जाल्यार 600 MLDचे 1000 MLDंतल्यान 600 MLDच आमकां रेवेन्यू मेळटा. आमकां फिक्स करपा जाय ती ही, जर एखादे वेळ कोण दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग सुभाष बाबा. आय विल गो टू द डिटेल्स. तुम्ही म्हणटात की आधी सामके बेसिक मॅथ्स हे सारखे. तुम्ही म्हणटात की तुम्ही जर दिसाक 1000 MLD सप्लाय केले, तुमकां एट द एंड ऑफ द मंथ 600 MLDचेच रेवेन्यू येता. बरोबर. हाजर 400 MLD उदक दर दिसा खंय वता हे तुमकां खबर ना. इफ वी फिक्स दिस वी विल गेट 15% रेवेन्यू. दॅट डज नॉट मीन आमी तांकां उदक मेळटालें, तांचें हें ना. आतां जेन्ना 40% उदक मेळना म्हणटा आमी, रेवेन्यू लॉस जाता, 40% लोकांक उदक मेळना, वेस्ट जाता, तशें ना तें. करेक्ट. नाजाल्यार लोक सगळेच उठ्ठा तशें न्ही. 40% लोकांक आज जे 2 वरां मेळटा ते घडये 3 वरां मेळपाक शकता आशिल्ले, ही जर लिकेज नाशिल्ली जाल्यार. सुभाष बाब, 2 गजाली आहात. डॉमेस्टिकाचो तुमी विशय सांगलो तो वेगळो विशय. दुसरो जो विशय आसा तातूंत 2 भाग आसात. एक चोरी आनी दुसरी फॉल्टी पायपलायन्सा लागून लिकेज. चोरी बंद करप शक्य आहा, कारण चोरी एक अनुभव म्हाका दिसता सगळ्यांचो आसा आनी तुमचोय आसतलो की तुमच्या डिपार्टमेंटातले कांय लोक जो मेरेन फितूर आसनात तो मेरेन चोरी सर्रास चलपाक शकना न्ही. बरोबर. ते कशी कंट्रोल करतले? ना, आतां हांव एक डिवायस कितें तरी आमकां मॅकॅनिझम डेव्हलप करपाक जाय. आमी 2-3 फावटी मिटिंग्स घेतल्या आमच्या इंजिनियरांतले. बरें, देर इज नो मॅकॅनिझम ऑर अ डिवायस टू आयडेंटिफाय वेर द मेन पायपलायन इज बीन टॅप्ड. कांयच ना मॅकॅनिझम सद्याक कांयच ना. वी आर ट्रायंग टू. हांव आतां ताजेर खंय तरी अभ्यास करतलो. खुबश्या जाणांनी म्हाका सांगलां की इट कूड बी कंट्रोल्ड.